दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 5 तारीख 2024. पहिले मासप कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 3 वाक्य 18 तावन 23. तुम्ही कोणेय आपणाकच ठकोवचे नाका. जर एकलो ह्या संसाराच्या नियमाप्रमाणे आपूण एक जणार म्हणून चिंता तर नीज जावन बुद्धवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच आसय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेच पुस्तक परतान म्हणटा, बुद्धवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हणून सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशांत कोणेय बडाय चिंची न्ही. नीज जावन सक्कडी तुमचेंच. पावल जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 26 1 BC तावन 2, 3 तावन 4 AB आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळत. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात. जाकोबाच्या देवा. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 5 1 तावन 11 पर्यंत. एक दीस गेनेसरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागिल्लो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून, ती सिमांवची दोण, तडीतावन ती केशे मुखार सुटोवन रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, दोन गूण उदकाचे मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसऱ्या दोणीर आसलेल्या आपल्या सांगातांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी दोणींनी ताणें मासली भरली, इतले की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरिल्ले मासलेची रास पळोवन तो
आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आशिल्ल्या जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विजमीत जाले. तेवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक हाडटस सक्कट सांडून ते जेजूचे पटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू क्रिस्त कोण म्हणल्या सोदनांनी आसच्या आमकां आयचो वांजेल सिमो पेद्रूची उतरां दिता. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी. पेद्रूक सुचतलें की जेजूची जाणवाय संवसारी जाणवायेक मिकवाल्ली म्हूण. सिमो पेद्रू आनी ताचे सांगाती सर्व पागी जावन आसून मासलीदरची कला जाणा आशिल्ले. देखून तो म्हणटा, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्याव. जेजू तांचे बरी पागी न्हय आशिल्लो, पूण ताच्या अधिकारान भरिल्ल्या उतरांक पाळो दिवन ताचे गूण जाणवायेच्या उतराक मोल दिवन जाळ देंवयतात. आमच्या जिवितांत जाणवायेन आमी देवाक होगलाप वा देवाच्या नांवाची महिमा परगट करिनातल्यार ते जाणवायेचें मोल कितें? सर्व जाणवाय येता ताचे तावन आनी सर्व जाणवाय ताका फावो. सिमो पेद्रूक जेजूची जाणवाय वर्ती म्हणून कळीत जातना तो सुस्कारलो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. जेजू क्रिस्ताची जाणवाय आपणावन घेवंक आमी जाळ गुंडायेक उडयचे. गुंडायेतावन आमी देवाच्या मिस्तेरांचो नियाळ करन जाणवाय आपणावन घेवया.